निमाण्या नोवेनाचो दीस आयज आनी आयचो विशय संवसार मनीस कुळाची एक फामील. देवान संवसार मोगान रचला आनी मनशाच्या आदीन केला. ह्या संवसाराचें नश्ट करूंक न्हय. हें पर्यावरण आमकां दिलां. शितोड वारें, हिरवीं झाडां, दोंगर, शेतां, नदी हें सगळें देवाचें आमकां एक देणें. पूण आयज काल मनीस आपस्वार्थी जाला आनी ह्या आपस्वार्थाक लागून ह्या देवान दिल्ल्या संवसाराचेर, पर्यावरणाचेर जायतें अदृश्ट आमी करता. आयज करीत भाशेन आमी वावरुया ह्या देवान दिल्ल्या देण्याचेर. एक मनीस कुलाचो घोराबो कसो हाची आमी सुरक्षा करूंक, मोगान सांबाळूंक आमच्या आदल्यांनी फाबो केला. तेच भाशेन आमी आमचे फुडले पिळगेक आमी एक देणें कशें मोगाचें सृश्टी सांबाळून तांकां आमी तें दिवंक. ह्या मिसाची इंतेसवा बोरी बोलाकी मागूंक बेटोयता इमॅक्युलाद फेर्नांदीस आगोंदा. दिनवासनेचे मिस बेटोयता मिसेस डॉरिटी लोबो नावेली. सोलन आनी फामिलीक बोरी बोलाकी मागूंक बेटोयता आग्नेलो जेसिका मेनेझस कोर्ताली. बोरी बोलाकी आनी मागतांव तो उपकार फावो जावंक बेटोयता विएना रॉड्रिगीस पोंडा. उपसयोगांतली सालवार जाल्ल्यान दिनवासूंक बेटोयता वेलेंटिनो कोस्ता आनी फामील दोना पाऊल. यादनिकांक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावन गीत गावया. Amso Dio amce facuita, some sanglagi apoita, apna ce bodi zomoita, por sola nus vasurginzo, amso Dio amce facuita, some sanglagi apoita. Apna și botizom uita, urmis razburțul uita, tacera sogen smogace, urmis razburțul uita, tacera sogen smogace. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्यानो, सगळ्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज
नोवेनाच्या 9व्या दिसाचो विशय संसार मुनिस्कुलाची एक फामील. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल घोराब्यांनी क्रिस्ताची आसणे अनुभवूंक आमकां नमुनो. ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमी मान्यवंत आग्नेलाचे मोजतीन आख्खे मुनिस्कूल सोगलीं आमी एक देवाची भुरगीं. सर्गींच्या बापाक भेदभाव कांयच ना, तर आमी एक फामील कोशी एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक बरें आवडिवून खुशालकायेन जिवूंक प्रयत्न करूं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आनी जितले पावटी म्हजे भितर आसलोलें बरेपण दुसऱ्याचे सेवे चाकरेक वापरूंक दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक हांव चुकलां, ताची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी देवाचे काकलुतीकूच उलो मारून सगलीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनांच वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kakutku, Soumya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Soumya kakutku. Soumya kakutku. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोश मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. ज्युडा आनी जेरुसल्या विशीं इजायसाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इस्पा भायर पोरजां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अश्यो म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वताचेर चडुया, जॅकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोनातान येतली सुमूर्त आनी जेरुसल्यातान सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना.
देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच. केदो वोट संतोष म्हाका भोगलो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्यां जेरुसलेम. तुज्या दारवंट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर खुलां चडून येतात. सर्वेस्पराची खुलां तीं जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागतात शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sobresporak sui 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 sui. Sobresporak sui 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 sui. Sobresporak sui 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 sui. Sobresporak sui sui. Babuy koshi sogli. Sureportan Rawya Rami. Kitle bore, kitle subit, subit. Sobresporak sui 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 sui. Sobresporak sui 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 sui. Sobresporak sui 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 sui. Sobresporak sui sui. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवांक सांगलें, कोण एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडत दोबाच्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चवन्नांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. ग्रेस्ताच्या मेजा वयलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चवन्नां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोणांत आठाविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामान आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजराक ताणें पयस सावन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जेब थोंडावूंक लाजराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलय तितलें लाजरान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां तुका बुजवण मेळटा
आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोणूय हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंक जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायल्लें आसा. ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. ते हे वळवळाचे सुवातेर येना जावंक तांणी तांकां सिटकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोजेसाचे आनी प्रवादाचे ते आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनान सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणीनो, म्हज्या हातांत हांगा 2 फुलां आसात. मुखार आसात तांकां दिसतलीं. एक फूल प्लास्टिकाचें आनी एक फ्रेश फ्लावर, ताजें रसरशीत फूल. एका दिसा अशें घडटा, ह्या दोनूय फुलां मदें, प्लास्टिकाचें फूल आनी हें ताजें फ्रेश फ्लावर आसा, तांचे मदें भासाभास जाता. आनी हें प्लास्टिकाचें फूल आसा तें ह्या ताज्या रसरशीत फुलाक अशें सांगता, आयज आमी जरी तर नदर मारून पळयली, मनीस कितें करता, बाजारांत वेता, शॉपाचेर भितर सरता, असली कांय बरी सोबीत प्लास्टिकाची फुलां हाडटा, आपल्या घरांत वाजांत घालता आनी आपलें घर न्हेटयता. तुजें कितें बाबडेचें? तूं थोड्याच दिसांचें गॅस्ट ह्या संवसारांत. तूं फुलता आनी थोड्या दिसां भितर नाच जाता. हांव वर्साचीं वर्सां ज्या घरांत म्हाका वाजांत घालून दवरलां, तूं ह्या वर्साचीं वर्सां उरता. हें ताजें रसरशीत फूल आसा तें बाबडें ओगेच चिंतूंक पडटा. म्हजें जिवीत हे पुरी हांव रोखडेंच काबार जाता. आनी तेन्ना हें ताजें रसरशीत फूल ह्या प्लास्टिकाच्या फुलाक अशें सांगता, तुजें आनी म्हजे भितर अंतर आसा, तुजें आनी म्हजे भितर अंतर आसा. तुका मनशांनी आकारलां वा मनशांनी रचलां, म्हाका देवान रचलां. म्हजी वाड जातली जाल्यार मनीस काळजी घेतात खरी, पूण देवाचे कृपे आनी आशिर्वादा बगोर हांव फुलोंक शकना. देखून म्हाका देवान रचलां. दुसरी म्हत्वाची वस्त म्हणटा, तूं जाय तो काळ त्या घरांत ज्या वाजांत तुका घातलां तूं थंयसरच उरता खरें, आनी हांव थोड्या दिसां भितर मरता खरें, पूण ज्या कार्या खातीर देवान म्हाका रचलां तें कार्य पुरें केलें बगोर हांव वचना. म्हजो पोरमूळ आसा, तो पोरमूळ हांव दुसऱ्याक शिपडायतां आनी मरोन वेतां. पूण तुज्या जिवितांतल्यान तूं पोरमूळ दिवंक शकना. मोगाळ भावा भयणीनो, देवान आमकां दर एकल्याक एका कार्या खातीर रचल्यात आनी आमच्या दर एकल्या भितर एक बरेंपण घातलां. आनी हें बरेंपण हो पोरमूळ आमी सेवे चाकरे वरवीं समाजांत बरें करून दुसऱ्याक शिपडायनात आनी आमचें जिवीत ह्या फुला भाशेन करचिनात जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत निर्फळ. देवान आमकां प्लास्टिकाची फुलां जावन ते वाजांत आसात तशीं रावूंक रचूंक नात. देवान आमकां ह्या पोरमोळ दितोल्या फुलां सारकीं जावन आमचे भितर आसलेलें बरेंपण दुसऱ्याक शिपडावंक रचल्यात. आनी जेन्ना आमी आमचे भितर आसलेलें बरेंपण दुसऱ्या खातीर वापरिनात, तेन्ना कितें घडटा तें आयच्या शिव वर्तमानाक आमकां
बेस बरें मेळटा. शिव वर्तमान आमकां त्या गिरेस्त मनशाची आनी लाजाराची खबर सांगता, त्या गरीब लाजाराची खबर सांगता. देखून ह्या शिव वर्तमाना उद्देशी आमच्या जिविताक आमी कितें आपणावंक जाता, कशे भाशेन आमी दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत खर्चूंक जाता, ताचेर आमचें लक्ष घालुया. पयलेच सुवातेर हो गिरेस्त मनीस आसलो, तो आपल्याक जाय तशें कुशाल जिवीत जियेतालो. ताका लाजाराचें मातूय पडोंक ना, जो ताच्या घरा मुखार वा दारा मुखार भीक मागतालो, ताचें मातूय पडोंक ना. देखून ह्या गिरेस्त मनशाचो हावेस आसलो, म्हाका समाजांत कितें मेळटलें, म्हाका समाजांत मान मेळटलो, म्हाका समाजांत पदवी मेळटली, म्हजे लागीं गिरेस्तकाय एकठांव जातली, म्हाका लोक सलाम मारतलो, म्हणजे लोकांनी म्हाका वाखाणचो, म्हजें नांव घेवन वाखाणचें. पूण मनशा मुखार जेन्ना आमी व्हडवीक जोडूंक सोदता, मनशा मुखार आमी गिरेस्त म्हणून दाखोवंक सोदता, मनशा मुखार आमी पदवेदार म्हणून दाखोवंक सोदतात, पूण देवा मुखार जरी तर आमी नांव नासलोलीं जालीं जाल्यार कित्याकूच उपकारचें ना. देखून आयच्या शिव वर्तमानाचेर जरी तर आमी बारीकसाणेन नदर मारल्या जाल्यार शिव वर्तमान आमकां ते गरीब लाजाराचें नांव सांगता. जाल्यार शिव वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो, ताचें नांव पासून सांगना आमकां. देखून ह्या संवसारांत जियेतना तूं व्हडवीक पदवी जोडूंक सोदता, तुका नांव मेळोवन घेवंक सोदता, पूण देवा मुखार तुजे लागीं आसलोलें दुसऱ्या पासत करचें नासतना समाजाक नांव मेळोवन घेवंक तूं एके भाशेन वयर सोडोंक सोदता, पूण देवा मुखार नांव नासलोलो जालो जाल्यार कित्याकूच उपकारपाचें ना. देखून आमच्या बऱ्या कोरण्या उद्देशी मनीसकुळा पासत आमचें जिवीत खर्चून देवा मुखार नांव मेळटात तसलीं जावंक वावरुया. आनी हेंच आयचें शिव वर्तमान आमकां शिकयता. देवा मुखार नांव जोडूंक आमी जेन्ना आमचें जें आपोवणें आसा बरें करपाचें तें जियेता, तेन्ना देवा मुखार आमकां नांव मेळटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता, शिव वर्तमान आमकां सांगता, तो लाजार जो आसलो तो भिकारी आसलो, म्हणजे ताचें जिवीत कितें आसलें, भीक मागपाची. जें कितें भिकेक मेळटा तें खावन आपलें पोट भरतालो. आनी जरी तर त्या गिरेस्त मनशाच्या भायर आसलो जाल्यार शिव वर्तमान आमकां सांगता, जायते फावटी ताका खावंक पासून मेळो नासलें. ह्या गिरेस्त मनशाक ताचेर नदर घालूंक पासून वेळ नासलो. देखून वळवळ्यांनी एके भाशेन तो जियेता, भीक मागपाचें काम. पूण कितें घडटा मुर्तूच, देवा मुखार तो कुशाल आसता, पूण शेवटाक स्वर्गीच्या राज्यांत जेन्ना हेमखोणा तो गिरेस्त मनीस वेता, ताका देवा मुखार भीक मागची पडटा. ह्या लाजाराक धाड आनी उदकाचो थेंबो आपल्या ताळ्यार घाल म्हणून. कोणाक भीक मागची पडटा जेन्ना हेमखोणांत पावता तेन्ना? ह्या गिरेस्त मनशाक. देखून ह्या समाजांत जियेतना तूं दुसऱ्याची गरज वळखून घेता तेन्ना, तूं दुसऱ्याची सेवा चाकरी करून जियेता तेन्ना तुका देवा मुखार भीक मागूंक पडचें ना केन्नाच. देव तुका कुशालकायेन आपणायतलो. देखून ह्या समाजांत जियेतना पयले सुवातेर दुसऱ्याची गरज वळखून घेवन जिये, तेन्ना देवा मुखार व्हड जावंक पावतलो, देवा मुखार तुका नांव मेळोंक पावतलें. तिसरे सुवातेर आमी पळयता, हो जो गिरेस्त मनीस आसलो, जायते फावटी आमी म्हणटा तो आपल्याच वस्तूंनी गुल्ल जाल्लो. जाय जाय तशें जेवण करून जियेतालो, आपल्याक जाय तशी पदवी मेळोवंक एके भाशेन वावुरतालो. आनी जायते फावटी आमी म्हणटा घोडे तो लाजाराक वळखो नासलो, घोडे ह्या भिकाऱ्याक वळखो नासलो, घोडे पळोवंक पासून ताका टायम नासलो. पूण शिव वर्तमान आमकां सांगता, हो गिरेस्त मनीस आसलो तो लाजाराक वळखतालो. आनी कित्या वेल्यान आमकां थावें जाता, जेन्ना हो गिरेस्त मनीस हेमखोणांत पावता तेन्ना ह्या लाजाराचें नांव घेता, म्हणटा अब्राहम बापा ह्या लाजाराक धाड, ह्या लाजाराक धाड आनी कितें कर, एक उदकाचो थेंबो तरी म्हजे जिबेर घालूंक लाय. म्हणजे ताका ताचें नांव खबर आसलें. वो आपल्या दारा मुखार बसता म्हणून ताका खबर आसलें, आनी इतलें आसतनाय तो ताका भायरायता. इतलें आसतना ताच्या आदाराक पावना, इतलें आसतना ताची बूक मारपाची ताका कांयच पडून वचूंक ना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी दर एकल्या समाजांत जियेता आसतना एकामेकाची गरज वळखून घेवया.
आयज आमचे मदें कितलीं भाव भयणां आसतलीं जांकां आमची गरज आसा. आमचे लागीं आसा जाल्यार उदार मनान आनी काळजान तांकां दिवंक वावरुया. तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक वावरुया. तेन्नाच हें बरेंपण देवान म्हजे भितर घातलां तें हांव मनीस कुळा पासत एके भाशेन वापरूंक पावतलों. आनी समाजांत हें बरेंपण हाडून म्हजें आपोणें हांव जिवन देवा मुखार म्हाका मान, देवा मुखार म्हाका व्हडवीक मेळोवंक पावतली. आनी आमी कशीं हें जें आपोवणें हें बरेंपण आमच्या भितर घातलां तें जिवंक जाता. पयले सुवातेर मोगान सगल्यांक आपणावून, जावं गरीब जावं गिरेस्त, जांकां आमची गरज आसा तांच्या आदाराक पावुया. जांकां मोगाची गरज आसा, जीं निर्शेल्यांत समाजांत, जीं कश्टवतात तांकां एक मोगाची वेंग मारुया. असलें जिवीत आमी जियेता तेन्ना आमचें भितर आसलेलें मनीसपण आमी दाखयता दुसऱ्या सवें. मनीस कुळा पासत आमी कितें तरी करता म्हणून दाखयता. दुसरे सुवातेर एकवटान आनी भावपणान जिवया. आमी ह्या समाजांत जियेतना वेगवेगळ्या जातीचे लोक आसतले, गिरेस्त आसतले, गरीब आसतले, वेगवेगळ्या धर्माची मनशां आसतलीं. सगलीं भाव भयणां कशीं एकामेकाच्या आदाराक पावून तो एकवट सांबाळुया. आनी तेन्नाच एके भाशेन आमी एकामेका मदें जें बरेंपण आसा तें समाजांत शिपडावन दुसऱ्या पासत बरें करून जिवंक येता. तिसरे सुवातेर ह्या समाजांत जंय शांती ना थंय शांती हाडूंक वावरुया. आयज आमी समाजाचेर नदर मारून पळयल्यार वेगवेगळ्या कारणांक लागून शांती बिगडलेली दिश्टी पडटा आमकां. जावं धर्माक लागून, जावं जाती कातीक लागून असले भेदभाव जे आसात ते पयस दवरुया आनी एकामेकाच्या मोगान शांतीन जिवंक वावरुया. हें बरेंपण देवान म्हजे आनी तुजे भितर घातलां. आनी शेवटाक म्हजे आनी तुजे लागीं घडटा जाल्यार दुसऱ्याक आदार दिवया, दुसऱ्याच्या गरजांक पावुया, तांची गरज वळखून घेवया. आनी तेन्नाच देव एके भाशेन म्हजेर जायतो आशिर्वाद घालतलो. पादाग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता. कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळें सवें बरेपणान वागलो. ताच्या जिवितांचें बरेपण आसलें, तें बरेपण सगळ्या सवें वांटलें. आनी आयज पासून आमकां जायतीं देणी दीत आसा. देखून आमी पळयता फकत क्रिस्ती धर्माचीच मनशां न्हय, वेगवेगळ्या धर्माची मनशां ताच्या पांयाशी येतात, तो तांकां एकठायता. देखून असलें बरेपण एकामेका सवें आमी जियेता तेन्ना देव आमचेर जायतो आशिर्वाद घालता. आयज आमी सात वांटो घेतना असलीच कृपा आमकां दर एकल्याक फावो कर म्हूण मागतना आमी दर एकलें आमचें आपोवणें समजून घेवंक ह्या परमळीत फुलां सारकी आमचे भितर जो परमळ आसा तो बरेपणाचो परमळ दुसऱ्या सवें वांटूंक आमी वावरुया. आनी तेन्नाच देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. दर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. इगोर्जीचे फुडारी, पाद्री आनी धर्मीक मागण्याच्या जिवितांतल्यान जिवन जेजूक अणभवलोले जावंक आनी संतोशान, शांतीन आनी मोगान भरून देवाचे मोगाचे, शांतीचे आनी संतोशाचे गवाय जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळ्या देश फुडाऱ्यांनी संतोशान, मोगान आनी कुशालकायेन पोरचेची सेवा करूंक आनी सदांच काल्तिकायेन जुलुमशाय पयस करून आपले पोरचेच्या बऱ्याक वावरूंक देवा लागीं मागुया. बापा हे मागणी करता. सगळ्या क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन कुशालकायेन, संतोशान, शांतीन आनी मोगान
इगोर्जेचे वांगडी जावंक आनी तांच्या घोराब्यांनी तांणी तेच एकवटान शांतीन आनी निस्वार्थी मोगान जिवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. मान्यवंत आग्नेलाची मोजतीन केल्ली आमची सगळी मागणी सुम्या जेजून फलादीक करूंक आनी गोंयचे इगोर्जेचे विनंतीन देवान मानून घेवन ताका बेगिनूच सांत परगोटूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या. तिच्या तयारींत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगोटणेचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बोलान यशस्वी जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यांत ती मागणी तुवें आयकून घे आनी तुवें जें बरेंपण आमच्या भितर घातलां तें बरेंपण मनीसकुळाचे सेवे चाकरेक वापरूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. वेदीचे उद्या सोवे आमची कासा दोवोता सुखानी दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता सुखानी दुख सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्या पोरी आमकां तुज्या केरोगतान कुर्साचेर तुजी बोरी जेजू मनशा तारोना कुर्साचेर तुजी बोरी जेजू मनशा तारोना. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हूण मागात. आपल्या मनान मोहिमेक आमच्या नाखे पवित्र सभेच्या दवाक सुरेस्पर मानन घेव. मोगाळा बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dolbaraco Sorvesvor tun povil, povil, povil. Dolbaraco Sorvesvor tun sorgani
संसार बोलला तुझ्या Sorgi, tuka soy. Sorves polaci, navi jeda taka su. Sorgi, tuka soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची तेच पर्यंत जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात महाभारताचो गोट पोरगोटुया तुझ्या कुसारांनी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरेस्पुरा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आमच्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती आनी तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन दरदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना सगळे आमी बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सामकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार
दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे देवाचे शिरे शिळे तूं संसाराचे संसारचे पाप पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे तूं संसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे तूं संसारचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुमन्यांव शेवंक सोदता ती उपकार करून मागता उबींच रावची आनी कुमन्यांव शेवतगोच तुमी बसचें आमकांय गमतलें कोणूय चुकला जाल्यार आमचे यादनीक भाव ब्रदर सिस्टर तुमचेशी येतली कुमन्यांव फकत हातीरूच घेवचो Gesù mogaluta kitlo movalistamso amche soshi disrauta kasavatsoloita dace bogoriekonasa sopon rivikotono Sagadam kadita Wanto deving mogatso Daci bogor konasa Sopor buri kotono Aplo sagadam kadita Wanto deving mogatso Ci divorti Corsanico durioto Vici gotmiak cit gundoyota Aplia rokta nanoita Bapak dita takavopun Kulpine swanitoita Aplerok masangakapun Taci lagi exata Bapak ditadakapun Kulpilis lagi coita Aplerok masangakapun Taci lagi exata एक घोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया
जेजू आमच्या काळजांत आयला, आमच्या जिवितांत मिसोड जाला. होच जेजू आमकां गोठाय आनी बोड सगल्यांक एकाच देवाची भुरगीं कशीं आमी लेखूंक भेदभाव करिनासतना दुसऱ्यांक बरें करूंक. जेजू आमकां कृपा आनी गोठाय दिवं. शेवटाचे मागण्याक उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मास रोगोत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाक आमी दिनवासता मान्यावोन तागनलाच्या देण्या खातीर. ताचेरूच बाबाड धरून कितले जाणांक आमच्या बाबा भयण्यांक उपकार फावो जाल्यात. तेच बराबर जायती जाण तांचे गरजांकूय माग म्हूण सांगलां. हांगासर उपकारी काळजान कोडीत करूंक लायता सुजाना मोंतेरो गोवा वेलियातान. म्हाका एक्सिडंट जाल्लो बायक घेवन सर्विसेक वेताना. म्हज्या पांयांक मार लागलेलो आनी एक गाबो जाल्लो. म्हाका SMRC हॉस्पिटलांत व्हेलें. थंय फकत प्लास्टर करून धाडलें आनी 3 म्हयने देखून म्हज्यान चलोवंक जावचें ना म्हूण सांगलें. उपरांत हांव GMCंत हॉस्पिटलांत गेलें. थंय एक्सरे काडटोच म्हाका सांगलें नेवट्युटरल फ्रॅक्चर जाला. म्हणजे फ्रॅक्चर जावन आड कुशीन चल्लां. ऑपरेशन करून स्क्रू घालचो पडटलो म्हूण सांगलें. म्हजी माय आनी हांव वोट बोगत मान्यावोन तागनलाची. म्हाका ऑपरेशन आसा ते दिसा हांव मान्यावोन तागनलाच्या फोंडाची माती उदकान घालून पियेली. ऑपरेशन दिसा नोब्यान एक्सरे काडली. तेन्ना दोतोर सगळे अजाप जाले आनी सांगलें की पांयाचें हाड सारकें नॉर्मल जालां. फ्रॅक्चरूय कांयच ना. म्हज्यान आदल्या भाशेन चलोवंक जाता आतां. ऑपरेशन करूंक नासतना बरें जालें देखून हांव देवाक दिनबासतां आनी बेगीनूच देवान मान्यावोन तागनलाक सांताचो मान फावो करचो म्हूण मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या भयणी बाराबर आमी दिनबासता. हो तर उपकार तिका फावो जाला जाल्यार तिच्या बाबार्था खातीर. आमी जाणा ह्या दिसांनी इतले पणजींनी पास पडला आसतना देखून ट्रॅफीक जॅम जालां आसतना देखून तुमी येतालीं. कित्याक मान्यावोन तागनेल आमकां सगल्यांक एक उडासकारी. ताचेरूच बाबार धरून आमी आमची मागणी ह्या नोबेलाच्या मागण्यांतल्यान आमचें दिनभास आनी कितें आमी मागूंक येयल्या त्या मागण्यांतल्यान देवाक आमी उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदावड दिनवाशी मनान आमी अडकता. आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यावोन तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यावोन तागनेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्यावोन तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत बागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें आमी पाद रागला वरवीं मागूंक आयल्या तीर ओकोण बाबार्थान ओगेपणान देवा मुखार दवरुया.
एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता सांताचो मान मेळूंक मागणें हो गणीत काकुतीच्या देवा ओगणीत कागदीच्या देवा सरपट पडून सोबत पडून तुझ्या पांया सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान विश्वासान तुजी कशी कशी आनी आमच्या बरेपणाक बरेपणान उपकारता जाल्यार जाल्यार मान यावंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटण्यो देशी हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकूतसार बापा आमच्यो अस्कोताय सोजूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत भावां भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओत्म्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बावाड तरूं आनी तुका ती अनुभवूं हे परी बाबा भयणीच्या एकपटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार Ucnara sorgar संसाराच्या कुर्दोया पापा मोगाच्या आशेदा घालून तुझी बोसा altaras मानपादा गेला बोरवाश्यान Curtão, cordão, bagulho deva carção, gita, pausalha, tuja, purga, dias cari, sorga, raja.